लावाय नाही हो, तुम्ही व्हिडिओ ते करून गेल्यात. तू माझ्याकडे बोले रे, गाडी कोणाची? गाडी ते त्याड बोलत मरे. गाडी कोणाची आहे? त्याची नाव मग खबर. हॅलो काय सांगू? नाव खबर ना. तू कोण? मग बेस्ट फोन लायले तर कोणाक तो? हॅलो मग गाडी आगा किटक लायले? गाडी तुझी न झाली, चावी किती काढली तू गाडीची? गाडी खाली करतो गाडी खाली गाडी करता खाली कचरा करता. आवडीता. कचरो खंयसून हाडलो हो? तो याडा नाही. याडांलो कचरो हांगासर खाली करपा. हांगासर कित्याक खाली करता सगळं? हो जागो नोटिफाय केलो तुमका? कोणी सांगला तुमका आगा उडोवपा? हा आज शेटची बोलत मरे. अरे तू काय जाता रे? आता 8 दिवस कामा गेला, आता उडे म्हणते अंगाचं उडे येतं. कोणी सांगला? त्यात आऊत काय जाता मरे? कोण चालू मरे उले मरे. तुका खबर ना, तुझ्या कोणाक फोन मारलाय ते? तू कोणाक काम करता त्या ओनराचे नाव खबर ना तुका? हॅलो मी आता काय बोलू इथं सांगा. ते काच मला माहिती, ते गाडीचे फोटो वगैरे काढून गेल्या. ते कसं ऑफिसमध्ये पण माणसं येणं झाल्यात. गाडी कोणाची आहे? ते गाडीचं नाव ऑनर कोण आहे ते सांगा. आज आम्ही सकाळी टुगेदर फॉर म्हापसा आम्ही निवेदन एका कलेक्टराक दिला, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, की हांगा जर 15 दीस पयलीं हांगा कंप्लीट गार्बेज ही नालान घालून कंप्लीट हें पुरयल्लो नालो कंप्लीट. आनी आतां पावसाचे दीस जवळ पावल्या आनी ताका लागून हें कंप्लीट फ्लडींग म्हापशा बाजारांत जातलें. त्या अनुशंगान आमी ती कंप्लेंट कलेक्टराक दिल्या. कलेक्टरान ताबडतोब तेजेर एक्शन घेतलेली आहा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय तेणी ईमेल केल्या आनी त्या बरोबर आयज आमच्या बरोबर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे टेक्निशियन हांगा पावलेले आसात. तेंच्यांनी कंप्लीट हेची पाहणी केल्या, फोटो मारल्या. हे पळय वेगळा गार्बेजाक सगळो उजो घातलेलो आसा. हें सगळें तेंच्यांनी पळयलां. नालो कसो ब्लॉक केला तो तेंच्यांनी पळयला आनी म्हाजी खात्री आहा की हो रिपोर्ट वचना फुडें हेजेर एक्शन स्ट्रिक्टली जातली अशी म्हाका दिसता. जे आता तुम्ही लेटर घातलेले न्हू, कंप्लेंट केल्ली पळय तेच्या आधाराचेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येयला, पूण हो एरिया पडटा पळय ही एरिया कोणाच्या अंडर येता? ही एरिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता. हो एग्रीकल्चर प्रोड्युसिंग कंट्रोल बोर्ड हो. हांगा तुवें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सगळो विकपाक आनी तेजेर लोकांचे म्हणजे जे शेतकरी वर्ग आसा तेंच्यांनी हांगा येवन आपलो प्रोडक्ट जो आसा तो विकपाचो. आनी खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी स्वताची गार्बेज जी आसा पळय ती स्वता तेंच्यांनी कलेक्शन करूंक जाय. ते त्या संदर्भान टॅक्सूय घेतात त्या शॉपकिपरा कडसून. जवळ जवळ हांगा 600-700 वेपारी आसा हांगा भितर, जे फ्रूट विकतात, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विकता, कोण दूध विकता, कोण आनी कितें विकता, कोण नाल्ल विकता, अशें सगळ्यांचो. पण ही गार्बेज जी आसा पळय ही वेवस्थीत ट्रिटमेंट हांगा जायना, कलेक्शन सारकें जायना आनी ताका लागून हांगा जे रहिवासी आसा, जे कलेक्टर ऑफिस डंप जाता, मामलेदार हेंकां सगळ्यांक वास दंपार तो वाऱ्या बरोबर चल्लो आनी ते कितें करता शॉर्टकट म्हणजे उजो घालता. हय लास्ट टायम पयलो आमी उजो घातलो हांगसर डंप केल्ले ताका. तुमी स्वता पळयला अजूनय उजो तुम्हाला पळय तो उज्याचो तुज्यान फोटो काडूं येता. आनी हें जें आसा पळय हें म्हापशा शहराक सारकें घातक आसा आनी ताका लागून आमी ती कंप्लेंट केली की पावसा पयलीं हें सगळें क्लियर जावंक जाय, नाल्यार कंप्लीट मार्केटान पाणी भरतलें. हरशीत पाणी भरता हें नाला आसतना सुद्दां. म्हणजे ही परिस्थिती कित्याक म्हापशा शहर हें लो लायिंग एरिया आसल्या कारणान सगळें डोंगराचे चारी वाटेचें पाणी हांगा येता आनी त्या दृश्टीन हो नाला सुद्दां पळय हो नाला तुजो गुगलाचेर तुका नाला पळोवपाक मेळटा. हो म्हणजे हो नॅचरल सोर्स जो आसा नाल्याचो हो उदीक वचपाक लागून आनी हें सारकें तारी कडेन पाणी हेजें वयता आनी ताका लागून ही सगळी वेवस्था ती नॅचरल केल्लेली आसा आनी ताका लागून आमी ती कंप्लेंट केली. म्हणून आयज आमचे कडेन कोण जिम्मेदार आहे का? जिम्मेदार कोण आहे का? जिम्मेदार म्हणजे यार्डान हें पुरयलें न्हू, मार्केटींग जे यार्ड आसा मार्केट यार्ड त्या ऑथॉरिटीन हें सगळें पुरयलें आनी पुरयल्या बरोबर सगळें प्लास्टीक ही पळय कितें सगळी घाण ही हें जेन्ना जळयता पळय हें आरोग्याच्या दृश्टीन सुद्दां घातक आसा हें सगळें कळ्ळें न्हू. आनी हेतून कोणाचेर लक्ष ना. आमचो म्हापशाचो आमदार नाल्ल फोडीता, जवळ जवळ 27 नाल्ल फोडल्या तेणी, प्रत्येक हेका 5-5, 6 नाल्ल फोडले आनी ताका लागून नाल्लाची रेट सुद्दां आतां म्हापशा वाडलेली आहा. आमची म्हापसा टुगेदर फॉर म्हापसा ही टीम कलेक्टराक मेळोंक गेल्ली नॉर्थ गोवा आनी तितून आमचे एडिशनल कलेक्टर वन गुरुदास गांवस आसले, गुरुदास देसाय, मागीर आमचे CEO चीफ ऑफिसर शेटकर आसले आनी आमचे प्रेजिडंट मागीर सेक्रेटरी आमचे जितेश कामत, मराठे आसलो राजेश मराठे, मागीर सोटीकर आसलो. आमी दिल्या बरोबर म्हाका दिसता आमी धन्यवाद मानूंक जाय कलेक्टराचे की
इमिजिएट तेणी एक्शन घे म्हणून थंयच्यान थंय फोन मारलो. अशी एक्शनां घेवपाक जाय. आनी एक्चुली ही ड्युटी म्हणटा पळय हे पर्टिक्युलर कावन्सिलराची म्युन्सिपाल्टीचो लक्ष आसूंक जाय. कारण ही ज्युडिशियेशन येता ती म्युन्सिपाल्टीच्या अंडर येता. त्या आमदाराक आमी सांगीत ना कित्याक तो खंयच्या जाग्यार नासता. तो आमदार केन्ना उठता आनी केन्ना नाल्ल फोडटा तो कोणा लोकांकूय खबर नासता. कळ्ळें. ते आमदाराचे कितें अर्थच ना. आमदार आसलो आनी नासलो अशीच म्हापसाचे बेवारशी आमकां सोडलेले आसा. पण एकूच सांगपाक सोदता की हो जो डंपींग यार्ड आहा पळय हो डंपींग यार्ड न्हू. डंपींग हांगा तुमी परमिशन घेतलां हांगा डंप करतले म्हणून ना. तशेंच तुमी पळयलां की ही जेन्ना बॉम्बेचे बशी हांगा हेंच्यांनी बस बांदता म्हणून सांगलें जागो एम्प्टी आसलो पळय थंयसरूय तेन्ना हे केल्लें आनी आमी तेन्ना विशय मांडलेलो. आतां हो विशय गंभीर आसा एकदम. कारण पावस पडलो उपरांत ही जी वस्तू आसा पळय ती खंय वयतली. आतां ते शॉप बांदतात हांगा डंपींग करतात. हेच आमच्या पोटान वयतले. हे पोल्युशनान वाडटले. हेचेर लक्ष आसपाक जाय. हांव बरें मागता की पोल्युशन डिपार्टमेंट फास्ट येयले आनी एक्शन घेतले हेचो आमकां खात्री आहा. आनी एक्शन अशी घेवपाक जाय तांकां फायन घालपाक जाय. कोणी जर हो जे कलेक्शन करता पळय तेंचे लायसन कॅन्सल करूंक जाय. कारण हे लोकां कडल्यान पयशे घेता वेपारा कडल्यान पयशे घेतात आनी पयशे घेवन तेचो उपयोग सरळ केल्लो वचना. आतां आमी नॅचरल सोर्सीसान पयला जाल्यार ते शॉर्टकट मारला. ते सगळे नाले बंद केला. हेचेर लक्ष आसपाक जाय. कित्याक फाल्यां आमी शुवर सांगता की बेश्टे 2 गटराचे खाली केले आनी साफ केले म्हणून म्हापशां उदक येवचें ना न्हू. आनी मागीर म्हणटले खूब आमच्या कडेन पावस पडटा त्या खातीर अशें जालें. दर खेपे ही ती वस्तू की म्हापशां खूब पावस पडलो गोंयान खूब पावस सगळ्या गोंयाचें उदक कितें म्हापशां येयलें काय कितें. ही जी नॅचरल रिसोर्स आहा पळय ते आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी त्या खातीर आमकां जाय ते लिगली आमी खंय वयपाक जाय टुगेदर फॉर म्हापसा वांगडा वयतले. येस. सायज तुमकां जेन्ना कंप्लेन येयली हांगासर जें कितें चल्लां पळय तेचेर यार्डान पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुमी पावल्या. कितें इन्स्पेक्शन केलें आनी कितें येता हेचो रिपोर्ट कशा तरेन पळयता. घरान आमकां दाखयलें ते सगल्या कडेन उदक बीन लायला तेंच्यांनी डंप बीन केला नाला बीन फूल डंप केला. आतां पावस येयलो जाल्यार थंयसून काय वाट ना वचपाक. हो फ्लो बीन जाल्यार सगळे ते भायर सरते रस्त्यार पावतले. तेचेर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट तयार करतले आनी एक्शन घेतले. तुमी जेन्ना हांगासर पावले तेन्ना तुमी स्वता कितें पळयलें तुमकां कितें दिसलें हांगासर कितें जाता. हांगासर डंप केल्लो हांव त्या यार्डांतले लोक हाडटा हांगा डंप करून वयता सगळे जाण. नोटीस केला आनी त्या एडीचे जेन्ना भरता फील जालें की काडून ते थंय त्या एडीक शिफ्ट करता. नाला फूल ब्लॉक करून उडयला त्या एडीकसून. सो आतां जे नाला सगळे ब्लॉक केल्या जे सगळे हांगासर गार्बेज डंप केल्या उजो घातलो वयता हे केन्ना क्लियर जातले आनी डिसिल्टिंग जातले त्या नालांचे कित्याक पावस सारकोच लागीं पावला. कितें करचें पडटा बेगीनच्या बेगीन एक्शन रिपोर्ट केन्ना धाडटले तुमी. अरे करचो पडटा. ओके म्हणजे सो पावसा पयलीं हे सगळे जातले क्लियर करचें पडटा सगळे. कलेक्टरचें डायरेक्शनूच तशें आहा की परत रिडिसायड करून ते कंप्लेंट खाली करून परत आसा तसो नाला करपाक जाय. त्या विचार ताका म्हणून हांव कितें करता कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट तेंचे हांव धन्यवाद दिता. तशेंच आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ताबडतोब टेक्निशियन हांगा येयले. नेल्सन आमचो लेविन्सन मार्टीन जे चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी ताबडतोब आपल्या ऑफिसरांक हांगा धाडला. त्या बद्दल हांव लेविन्सन मार्टिनाचे धन्यवाद दिता. कित्याक तेंच्यांनी ताबड प्रॉम्प्ट एक्शन हांगा घेतली. कित्याक तशीच एक्शन हांगा गरज आसली कित्याक पावस लागीं पावला. आनी त्या दृश्टीन हांव कलेक्टर तशेंच लेविन्सन मार्टीन चेअरमॅन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेंचे धन्यवाद. तशेंच हे आमचे टेक्निशियन हांगा येयले मुद्दम हे आमचे इन्स्पेक्शन करपाक. म्हाका खात्री आहा तो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जेन्ना लेविन्सन मार्टिना कडेन वयतलो चेअरमॅना कडेन वयतलो तेन्ना ताबडतोब ह्या हेचेर एक्शन जातली आनी कलेक्टरूय त्या पद्दतीन एक्शन करतलो आनी आसा तसो नालो परत डिसिल्ड जावन परत तो ओरिजिनल पोजिशनाचेर हाडून हें पाणी व्यवस्थीत फ्लो जातलें आनी म्हापशा शहर एक व्यवस्थीत उरतलें ह्या दृश्टीन म्हाका खात्री आसा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु. दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर
स्वाद भी सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।